नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसात तांकां हांव राजकारणी म्हणपाक शकना, पण तांणी गोंयचें राजकारण सुरवाती सावन पळयलां, घराक पळयलां आनी अशी एक व्यक्ती जी तेन्नाचें गोंय, आतांचें गोंय, भाऊचें गोंय, तें आज आमी जगतात तें गोंय हांचे मदलो फरक बेस बरेपणान आमकां सांगपाक शकतात. तांणी भाऊच्या जयंती निमतान बूक रिलीज केला भाऊचेर, भाऊची धूव. आनीक म्हाका दिसता हातूंतल्यो यादी अशी आसात ज्यो म्हाका दिसता प्रत्येकान हें पुस्तक घेवन वाचच्यो अश्यो. इज द फर्स्ट बूक फ्रॉम द फॅमिली ऑन भाऊ. आनी त्याच खातीर आमचे बरोबर गेस्ट म्हणून आज स्टुडियो भितर आसात ह्या पुस्तकाच्यो लेखिका ज्योतिताई बांदेकर. ज्योतिताई, वेलकम. हांव सगळ्यात सुरवात अशी करता की जशें हांवें म्हळें की फर्स्ट बूक फ्रॉम द फॅमिली. तुमीच इतलो वेळ कित्याक काडलो हें पुस्तक बरोवपाक? कारण म्हाका हें वाचतकीर आय फिनिश दिस इन वन गो आनी म्हाका एक वाचतकीर दिसलें की हें आनी एक 10 वर्सां पयलीं येवपा जाय आशिल्लें. तुमी इतलो वेळ कित्याक घेतलो हें बरोवपाक? ना कितें जालें की भाऊ गेलो तेन्ना हांव अशी खूब यंग आशिल्लें त्या वेळार आनी त्या टायमार बरोवपाचें म्हाका दिसना इतलें हांव बरोवंक शकतलें आशिल्लें म्हणून मागीर तो तसोच वेळ गेलो. आनी मागीर यंग बरोवपाचें हातूर नाशिल्लें वय म्हजें. मागीर कितें जालें, खूब अश्यो घटना घडल्यो आमच्या हातूंतल्यान की तो असोच वेळ गेलो. पण हांव अदीं मदून बरयतालेंच, कितें लेख भाऊचेर किंवा कितें मेळटालें त्या डायरीन बरोवन दवरतालें. पण मागीर तें प्रसिद्ध केलें ना केन्ना. ताजे नंतर अश्यो खूब घटना घडल्यो की ते अशेंच रावन गेले. मागीर म्हजो बिझनेस तें तातूंत लक्ष घालचें पडलें. माधवी ल्हान आशिल्ली म्हजी चली, ताजे शिक्षणाचें तें अशें करून ते दीस गेले. आनी मागीर खूब अश्यो बऱ्यो वायट घटना घडल्यो आनी रावन गेले ते. आनी नंतर मागीर आतां कोविडच्या काळान जो म्हाका स्कोप मेळ्ळो बरोवपाक, तेन्ना हांवें ठरयलें की म्हाका सगळीं जाणां म्हणटालीं की तूं इतलें तुवें बरयल्लें आसा, प्रसिद्ध करुना, तूं भाऊ बरोबर कित्याक बरयना भाऊच्यो गोश्टी, आठवणी. मागीर म्हाकाय तेन्ना दिसलें खरेंच हांवें बरोवपाक जाय म्हणून. आनी कोविडच्या काळान म्हाका टायम मेळ्ळो तेन्ना हांवें बरोवपाक सुरवात केली. एक गजाल आसा की पयलीं पुस्तक जाल्यार म्हाका तितलेंच म्हत्व आसा, कारण फॅमिली कडच्यान पयलें पुस्तक. आनी तुमच्या पुस्तकाची जी सुरवात आसा ती ग. माडगूळकरांच्या दयानंद नुस्तें नांव नाही ह्या कवितेन सुरवात जाता. तुमी ह्या पुस्तकाचो एंड कसो केला ताचेर मागीर येवया. म्हणल्यार म्हाका ह्या माडगूळकरांच्या कवितेंतलें एक कडवें की दयानंद नुस्तें नाव नाही, तो स्वभाव आहे याचा, हा सहज विसावेल त्या आसनालाच शासन समजतो अवघा गोमंतक, हा चालेल तो मार्ग नेतृत्वाचाच असतो. अशा शब्दां भितर माडगूळकर व्हडली कविता आसा, पण तातलें एक कडवें जें म्हाका उरलें म्हजे बरोबर ही कविता वाचतकीर. पण हो गोंया खातीरचो भाऊ, तुमचे खातीरची भाऊ कितें? आमचे म्हणजे भाऊ घरान आमच्या घरांत प्रेमळ असो स्वभाव आशिल्लो, कुटुंब वत्सल असो भाऊचो स्वभाव आशिल्लो. आनी आमकां राजकारण आनी हे भितर आमी मिक्स करनाशिल्ले केन्ना. म्हणजे आमचे कडेन इतले हातूंत प्रेमान वागप, सगळ्या कडेन बरे भशेन वागतालो. ते राजकारणांतल्यो गोश्टी घरा भितर नासताल्यो अशें आसता. तुमी शिस्तीचें बरयलां भाऊचें. हय, शिस्त ताचे बाबतींत जर तुमी सांगलें की शिस्त म्हळ्यार कितें, जनरली हरशीं बापूय बी म्हणटकीर ते मातशे कडक आसतात, शिस्त लागपाक जाय म्हण. भाऊची शिस्त कशी आशिल्ली? तशेंच कडक म्हणजे बरे भशेन वागपाक जाय, मर्यादेन रावपाक जाय अशें तशें. कित्याक एक म्हाका एक इन्सिडंट याद जाता की म्हजी एक मैत्रीण आयिल्ली घरा. हांव 12 वर्साचें आसतालें, 10-12 वर्साचें. मैत्रीण घरा आयिल्ली आनी ती खूब व्हडल्या व्हडल्यान हांसताली. म्हणजे हांव तिका सांगतालें की तूं हांसनाका इतलें. ते म्हणजे ती हांसप म्हणजे तिजें एकदम खिदळना तशें म्हणटा तशें टायप आशिल्लें. अशें हांसप बरें वेगळें, पण तिजें हांसप म्हणजे तें सामकें किटकिट्टा म्हणटात तें तशें आशिल्लें. पण तें हांवें ताका म्हणलें तूं हांसनाका तशें, भाऊ थंय न्हिदला आनी भाऊक आवडचें ना. आनी तशें जालें. ती गेली. तिची गेल्या उपरांत मागीर भाऊ आयले आनी म्हाका म्हणपालें ते कोण ते हांसताले व्हडल्या व्हडल्यान काय म्हणून. म्हणटकच हांव ओग्गी रावलें. मागीर म्हाका तापयलें, अशें हांसनात व्हडल्या व्हडल्यान, सभ्य काय सोबना अशें बी म्हणून तापयलें म्हाका. मागीर म्हजी आते आशिल्ली, तिणें म्हणलें की ताजें कांय ज्योतीन कांय हें करुना, ते ताजी मैत्रीण हें करता. जेन्ना भाऊक कळ्ळें की म्हजी कांय चूक नाशिल्ली म्हणून, तेन्ना भाऊक मनांतल्या मनान वायट दिसलें की आपूण ओगीच तापलो म्हणून. आनी मागीर थोड्या वेळान भायरसून आयलो आनी म्हाका म्हणपालो ज्योतल्या हांगा यो, म्हाका लाडान ज्योतल्या म्हणटालो भाऊ खुबदां. तर ज्योतल्या हांगा यो करून म्हाका म्हऱ्यान घेवन म्हाका बरें एक भेट हाडली आनी दिली. पळय तुका कितें हाडलां हांवें अशें. म्हणजे तापयतालो त्या वेळार शिस्ती खातीर.
म्हणजे अशें हें करूं जायना, बरे भशेन वागूं जाय अशें आसतालें. पण तुमकां ज्यो ल्हानपणांतल्यो यादी आहा त्यो एक भाऊच्या राजकारणाच्या अध्यायाचे पयलींच्यो आनी मागीर राजकारणाच्या अध्यायाच्या उपरांतच्यो. ह्यो ज्यो राजकारणाच्या अध्यायाचे पयलींची यादी आसा तेन्ना तुमकां दिशिल्लें की मुखार हो येदो व्हडलो राजकीय अध्याय तयार जातलो म्हणून? ना, तें ठरुना. तेन्ना आमी स्कुलान आशिल्ले, ते अजिबात आमी काय तसो विचार करूं नाशिल्ले. हांव राजकीय हाजेर येना, पण निवडणुकीचेर येता. जेन्ना हें सगळें ठरलें की निवडणुकीत भाऊ उबे रावतले म्हणून, हें कशें ठरलें आनी तेन्ना हाव वॉज दॅट थिंग रिसिव्ड इन द फॅमिली? भाऊ निवडणुकान म्हणजे MG पार्टीचे आशिल्लेच ते, पण निवडणुकीन आपूण डायरेक्ट हें घेतलो अशें भाऊचें नाशिल्लें. म्हणजे आपूण डायरेक्ट भितर इनवॉल्व जातलो हें नाशिल्लें. भाऊ आपूण भायर रावन आपूण हें करतलो अशें तांकां सांगिल्लें. आपूण भायर रावन कितें कार्य करपाचें गोंया खातीर तें आपूण करतलो. आनी भाऊन त्या खातीर खूब प्रयत्न केले गोंयच्या हाज्या खातीर, विकासा खातीर भितर रावन. पण मागीर जेन्ना तांकां सांगण्यात आयलें की तुमी राजकारणान येवपाक जाय म्हणून, तेन्ना भाऊन म्हणलें कितें, आपूण तुमचेर सोंपयलां हें सगळें, आपूण फक्त फाटल्यान रावन करतलो अशें. पण ना, लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें आमकां तुमच्या शिवाय जावचें ना. तेन्ना भाऊक दिसलें की इतले लोक ते बहुवजन समाज म्हणटा ते इतले डावन ट्रोडन सगळे लोक आसा, हांच्या खातीर आपल्याक कितें करचेंच पडटलें. तें भाऊन पळयलें तांकां अशें कितें चल्लां तें. आनी मागीर तेन्ना भाऊक दिसलें बरें आपूण गेल्यारूच जातलें तें, त्या शिवाय जावचें ना म्हणून भाऊन राजकारणान मागीर प्रवेश केलो. तुमकां इन द फॅमिली तुमी हें जेन्ना कळ्ळें की निवडणूक आतां म्हणजे सामकें एक्टीव पॉलिटिक्स जालें, मुख्यमंत्री पदाचेर मागीर येवया, पण एक्टीव पॉलिटिक्स जालें, हाव वॉज दॅट रिसिव्ड इन द फॅमिली जेन्ना कळ्ळें की एक्टीव राजकारणा भितर वतात, फक्त पॅसिव्ह न्ही म्हणून? ना, आमी सगळ्यांक बरे आशिल्ले. म्हणजे ताचे बद्दल आमी सगळ्यांनी स्वागत केल्लें ह्या गोश्टी खातीर. भाऊचें आवडलेलें आमकां भाऊची कल्पना बरें आसा म्हणून. आनी सगळ्यांनी तसो आमचो हेंच आशिल्लो, सगळ्यांक सपोर्टूच कसो. सगळे ताई बी, म्हणजे चड ताई आनी आई बी न्ही. हांव तेन्ना म्हणजे तशें हें नाशिल्लें, इतलें समज नाशिल्लो म्हाका. पण ताई आनी आईन मुख्य म्हणजे तांचे सगळ्यांनी, आनी बाकी भयणींनी बी सगळ्यांचो हें आशिल्लो, तांकां सपोर्ट आशिल्लो वचपा खातीर. व्यक्तिमत्व कितलीशींच तुमची त्या काळांत घरा कडेन आयलीं आसतलीं, व्हडलीं व्हडलीं व्यक्तिमत्वां. तुमी जवाहरलाल नेहरू विशीं यादी बरयल्यात, इंदिरा गांधी विशीं बरयल्यात. हाव वॉज त्यो यादी कशी आहात तुमचे? इंदिरा गांधीची एक बरीच आठवण आसा. ती आयली आमचे कडेन तेन्ना भाऊन तांचें स्वागत केल्लें. आनी आमी दोनपावल आमचो बंगलो आसा थंय आमी तांची डिनर दिवपाचें भाऊन हें केल्लें, आंखयलेलें, योजना केल्ली. वयर आमच्या टॅरसीचेर थंय तांकां डिनर दिवपाचें ठरयल्लें. आनी तो इतलो परिसर इतलो सुंदर आशिल्लो, समोर समुद्र हें तें, आनी अशें पळोवन तिका तो इतलें आवडलें तांकां तें. अशें पळोवपाक लागलीं बी सगळे. आनी उबी रावन टॅरसीचेर ती उबी रावन ती भोंवती पळयताली. आनी आमी ती सगळी रोशनाई केल्ली तिच्या खातीर, झाडांक बिडांक अशें दिवे बी घालून हें केल्लें. आनी ती आयली आनी तिका खुबूच आवडलें. आनी आमी तिका जेवण दिताले न्ही, पयलीं तिका स्नॅक्स दिल्ले, ते कणगाचे घोस म्हूण करतात पळय गोंयांत, ते तिका दिल्ले खावपाक. तर ती बरी बारकायेन पळोवपाक लागली, निरखून. हें कितें काय म्हणून विचारलें. भाऊ जालें ते हाजे करतात म्हण, ते कणगाचे घोस म्हणटात ताका, ते हाजे पासून स्वीट पोटेटो पासून करतात. इंट्रस्टींग म्हणपाक लागली. आनी खालें आनी म्हणपाक लागली कितें, आमच्या उशाक आवडटलें आशिल्लें. मागीर म्हणटा कितें, उशा म्हणजे तिची सेक्रेटरी. मागीर म्हणटा कितें, तुमची उशा न्ही आं म्हणटा, म्हणजे आमची भयण म्हजी उशा न्ही, तुमची उशा न्ही म्हणून हांसून सांगपाक लागली. अशी बरी दिलखुलास उलयताली. आनी मागीर अशें तांचें हें आशिल्लें आतूर, राजकारणाच्या भितर अजिबात लवलेश नाशिल्लो, अशीच उलयताली. सो चर्चा ही आशिल्ली ती राजकारणा विशीं नाशिल्ली ना, अशीच उलयताली. तुम्ही हातूंत भितर पु ल देशपांडेचे एक गजाल, फोटो सुद्दां हांगा भाऊचो पु ल देशपांडे बरोबरचो घाला. एक गजाल आसा की तुमी स्वताक जेन्ना भाऊन तुमकां स्टेजीर पळोवन ए मेरे वतन के लोगो म्हणपाक लायले तें, सो तेन्नाय बी अशें मराठी साहित्य संमेलनाच्या स्टेजीर आनी मोठी मोठी व्यक्ती स्टेजीर आसतना आनी तुमकां एक्सपेक्टेडच नाशिल्लें की, आनी वॉज भाऊ सो स्पॉन्टेनियस? कितें जालें ना, भाऊन म्हजें तें एक गाणें आयकल्लें, ए मेरे वतन के लोगो, आनी तें भाऊक आवडलेलें. आनी मागीर ते दिसा जेन्ना साहित्य संमेलन आशिल्लें, ते हजारोनी लोक आशिल्ले, अगदी म्हणजे खुबूच लोक आशिल्ले. आनी व्हडले व्हडले लोक स्टेजीर आशिल्ले.
बॅरिस्टर नाथपै आनी सारके नामांकीत लोक आशिल्ले वयर. आनी आमी फुडेंच बशिल्लीं सगळी फॅमिली. आनी भाऊन म्हाका पळयलें सुरवात करच्या पयलीं. म्हाका पळयलें आनी म्हाका म्हणपा लागलो, ज्योती वयर यो मातशें. आनी बरें म्हणलें कित्याक आपयला. पूण हांव गेल्या बरोबर म्हाका म्हणपा लागलो, तुजें तें ए मेरे वतन केलो गो म्हण पळया. अरे बाप रे म्हणलें, आतां हांव तें म्हणपाक म्हणलें हांव कांय रियाज ना, प्रॅक्टीस ना, अचानक भाऊ म्हाका हें म्हण म्हणटा. तरी पूण हांव थंय गायलें, बिंदास गायलें हांव त्या दिसा. आनी ते लोकांक भयंकर आवडलें, खुबूच आवडलें. टाळ्यांच्या कडकडाटान लोकांनी म्हजें स्वागत केलें आनी लोक सगळे वयर येवन म्हाका हें दिवपा लागले, अभिनंदन करपाक. सगळे लोक आयले वयर स्टेजीर. तें खुबूच आवडलें लोकांक. भाऊचें अशें आशिल्लें, म्हणजे प्रोत्साहन दिवपाची एक एक ह्या तरेन दितालो. तोंडार म्हणनाशिल्लो की तूं बरें म्हणलें अशें ना, पण एनकरेज करतालो. आनी ती स्पॉन्टेनिटी आशिल्ली. स्पॉन्टेनिटी आशिल्ली. एक म्हाका मुद्दा विचारता, तुमी हातूंत भितर बरयलांय बी तें आनी ते लोकांक सांगचें तें म्हळ्यार भाऊ आनी जॅक सिकेरा हांचे संबंद आनी तुमची यादी त्या संबंदांच्यो त्यो मुद्दाम सांगच्यो. कारण आज जेन्ना आमी राजकारण पळयतात तेन्ना त्या राजकारणा भितर आमकां तो एक जें आपलेपण आसता, अल्टिमेटली राजकारण हें राजकारण, त्या राजकारणाच्या भायर सरले की आमी गोंयकार, ह्या विशीं तुमी बरयलां. तुमच्यो भाऊ आनी जॅक सिकेरांची यादी कितें? तें कितें जालें, हांव एकदां भाऊन बरोबर एसेंब्लीन गेल्लें. तांचें हें चलतालें तेन्ना एसेंब्लीन सेशन चलतालें. हांव गेल्लें अशें, तेन्ना हांव स्कुलींग करतालें, स्कुलान आशिल्लें. हांव गेलें तेन्ना म्हाका उत्सुकता आशिल्ली कशें करता म्हणून. पळयल्यार थंय जॅक सिकेरा आनी भाऊन बद्दल जी इतली खडाजंगी चलताली तांचे आनी तांचो तो आक्रस्ताळपणा पळोवन हांव वयस म्हणलें कशें करता तें अशें मनान आयलें. आनी मागीर रिसेस जालो तेन्ना भायर आयल्या बरोबर सिकेरान भाऊचेर एकदम हें केलें, शेक हँड दिलो भाऊक. आनी कितें हें तुजी चली काय म्हणून म्हणपा लागलो. कितें नांव तुजें आनी कितें कितें शिकता. हांव तें अजापूच जावन पळयत रावलें. अरे थंय भितर कसो आशिल्लो आनी भायर कितलो बरो उलयता अशें म्हणून. म्हणजे अशें तांचें हें आशिल्लें, भितर सामकें आक्रमक, आक्रमण, भायर सामकें सामको फ्रेंडली फ्रेंडली. अशें तुमी आनी आनीक प्रत्येक इलेक्शन जालें काय ना, प्रत्येक भाऊच येतालो निवडून. आनी निवडून येतकूच जे निकाल लागतकूच ताजो पयलो सगळ्यान फोन आसतालो जॅक सिकेराचो, अभिनंदन करपाक भाऊचें. विचारतालो की बांदोडकर आसा बी करून. मागीर हांवेंच घेतला खुबदां. आनी मागीर भाऊ उलयतालो तांचे कडेन, पोर्तुगीज उलयतालो तो तेन्ना तांचे कडेन अशें. तुमी कांय विमानांतली यादी बरयल्यात भाऊ आनीक जॅक सिकेरांची? जाणा, भाऊ आनी ते दोगूय एका बरोबर विमान त्या दिसा आशिल्ले. एका दिसा तेन्ना तांची चली आशिल्ली बरोबर. तर भाऊन तांकां विचारलें, ही चली न्ही तुजी? हय म्हूण सांगलें ताणें. आनी कितें करतात, कितें तुजें नांव? तर ते ओगी रावले. मागीर तो म्हणपा लागलो, जॅक सिकेरान म्हणलें भाऊक, ताका विचार म्हणपा लागलो ताजें मत कोणाक तें. तर त्या चलयेक विचारलें भाऊन, सांग गो तुजें मत कोणाक? आय वोट फॉर लायन म्हणपा लागलें. तर दोगूय जाण सामके दिलखुलास हांसले, दोगूय जाण, भाऊ आनी जॅक सिकेरा. अशें तांचें नातें आशिल्लें. एक जो म्हत्वाचो मुद्दो तो म्हळ्यार ओपिनियन पोलाचो, जाचे विशीं तुमी बरयलांय पुस्तकां भितर, लोकांनी मुद्दम वाचचें. हांव तातूंत भितर चड खोलायेन वचना कारण पुस्तक वाचिल्ली जाय म्हाका. बट एक जो इन्सिडंट जो म्हाका दिसता उदय बाब भेंब्रेनूय सांगला, आनीक ताचे विशीं खूब कुतुहल आसा सगळ्यांच्या मनाक, की लास्ट जेन्ना ती भेट जाली उदय बाब, चंद्रकांत केणी आनीक भाऊंचें, इट वॉज अ कायंड ऑफ अ लंच डिप्लोमसी म्हणपाक शकता आमी ताका. आनी इट वॉज जस्ट बिफोर वोटींग ऑन ओपिनियन पोल. आनी भाऊन उदय बाब बी सांगतात आनीक की भायर सरतना जेन्ना डेफिनेटली तांगेलें अशें हें जालेंच ना की नोबडी एग्रीड वीथ इच अदर, बट भायर सरतना जेन्ना हें सगळें जालें की भाऊन तांणी म्हळें की भाऊ तुमी पळयात, आमचोय मुद्दो मातसो पळयात. आनी भाऊन तांकां सांगलें की आपूण विचार करता म्हणून. आतां हो जो भाऊंचो विचार करता हो जो शब्द आसा ताजो खूब जाणांनी खूब तरेन अर्थ काडला. की कांय जाण म्हणटात की एट द फॅग एंड ऑफ दॅट हें की भाऊकय दिसपा लागिल्लें की ओके गोंय उरलें संघ प्रदेश म्हणून जाल्यार प्रॉब्लेम ना. कांय जाण म्हणटात की विचार करता हो फक्त विचार करता, इट इज नॉट एन अग्रीमेंट. तुमी ह्या गजाली, ह्या विचार करता कडेन कशें पळयतात? म्हाका दिसता भाऊन ताणें म्हणलां आसतलें विचार करता म्हणून, पण तांणी ज्या अर्थान घेतला तें सांगूं येना तांकां तांणी कशे तरेन घेतलो तो अर्थ ताजो. पण भाऊचें बी त्या वेळार कितें मत मनान आशिल्लें खबर ना, पण भाऊचो हें ठाम मत आशिल्लें की तें महाराष्ट्रान घालपाचें बी, होच विचार आशिल्लो.
मागीर म्हणून भाऊन म्हणलें बरें आपूण विचार करा तुमी बी करा विचार, पण हाजो अर्थ ताणी हातूंतल्यान कशें आमी तरी काय तुम्ही म्हणटा की अर्थ काय काडपाक शकना. ना. देन आय टेक अनदर थिंग जे तुम्ही बरयला आनी तो दीस जेन्ना ओपिनियन पोलाचो रिजल्ट आयलो आनी रिजल्ट येतकीर भाऊंची रिएक्शन कितें आशिल्ली? रिजल्ट येतकूच भाऊ कोणाकूच सगळ्यांक दिसलें कितें जाणा की आतां भाऊ सारको हें जातलो खचतलो हें करून म्हणून. आनी एका भाऊच्या मित्रान सुद्दां आई कडेन म्हणलें वयनी आमकां दिशिल्लो हो सामको कितें करतलो जिवाचें वायट म्हणून इतलो डिजपॉयंटमेंट जावन, पण हो सामको हिमालय कसो निश्चल आसा म्हणलें ताणें. तर आई म्हणलें कितें आनंदान एकदम उचंबळून वचप आनी दुख्खान पिसून वचप हो तांचो स्वभावूच ना म्हणून आईन म्हणलें. आनी तशेंच आशिल्लें भाऊचें. भाऊ कांय निर्विकार आशिल्लो, कांयच येना ताचेर. म्हणजे ज्या दिसाक रिजल्ट आयला आनी कळ्ळें की येदो व्हडलो जो मुवमेंट तयार जाला, इतिहास तयार जाला, त्या इतिहासाच्या पाना भितर एक वो असो आसतलो, एक युद्ध भाऊंची अशी हें प्रोबेबली द ओन्ली वन जंय पराभव तांच्या वाट्याक आयलो. अदरवायज तांणी सगळीं युद्ध जिखल्यात, निवडणूक धरून सगळीं जिखल्यात आनी गोंयकारांच्या मनाचेर तर आज मेरेन ते राज्य करतात. बट हो एक पराभव सुद्दां तुमी म्हणटात की तांणी तितल्याच सामके निश्चल रावन पेल्लो. ताजे उपरांत भाऊ भितर तुमकां कितें बदल बी जाणवलो काय भाऊ तसोच आशिल्लो? प्री ओपिनियन पोल आनी पोस्ट ओपिनियन ना, कांयच नाशिल्लो. भाऊन मागीर एकदम ठामपणे ठरयलें की बरें लोकांचें मत न्ही, आपूण रिस्पेक्ट करता ताचें, आय रिस्पेक्ट देट डिसिजन, असो भाऊचो हें आशिल्लो. आनी म्हणून भाऊन म्हणलें कितें बरें लोकांक नाका न्ही, आतां आपूण फक्त विचार करतलो गोंयचो विकास करपाचो, हाजेरूच आपूण लक्ष केंद्रीत करतलो, हें भाऊचें आशिल्लें म्हणणें. तातूंतल्यानच येता तो दुसरी गजाल ती म्हळ्यार ताजी उपरांतची निवडणूक आनी परत सत्तेर येवप आनी थंयच्यान मागीर तें सुरू जाता की अजीब है ये गोवा के लोग. हें जे अजीब है ये गोवा के लोग जी नेहरूंची उतरां ती तुमी एक फामील म्हणून कशी अणभवली? तें कितें जालें तें त्या वेळार काँग्रेस म्हणजे पुरुषोत्तम काकोडकर आशिल्लो आनी कितें जालें अख्ख्या गोंयांत सगळ्याक सगळी न्ही गोंयांत न्ही बाकी सगळी कडेन काँग्रेस येताली आनी एकूच अशें हें गोंयांत ते सगळे काँग्रेस सोडून फक्त एमजी पार्टी निवडून आयली आनी ती बी अशी भरघोस मतांनी निवडून आयले. हें ताका अजाप दिसलें नेहरूक, म्हणून ताचे उद्गार अशे केले की अजीब है गोवा के लोक. म्हणजे ती जी निवडणूक आसा ती तुमकां दिशिल्लें की ओपिनियन पोलाचो रिजल्ट पळोवन की त्या निवडणुकीक इतली भरघोस मतांनी जैत मेळटली म्हणून? हय, कारण लोकांचे भाऊचेर भयंकर हें आशिल्लें विश्वास आनी भाऊच तांकां सगळ्यांक जाय आशिल्लो. पूण आमकां कळिल्लें की भाऊच येतलो हें सगळ्यांक खबरूच आशिल्लें. आनी खरें लोकांचें हें पळयलें आमी तांच्या बद्दलचें तांकां कितलें हें आसा, प्रेम आसा लोकांक भाऊन बद्दल, आधार आय मीन आदर आसा. ह्या खातीर आमकां कळिल्लें की भाऊच येतलो हें आमकां ठामपणे कळिल्लें. आनी एक जो आसा तो म्हळ्यार भाऊ आनी एक भाऊंचे तुमी दोनूय गजाली बरयल्यात, क्रिडा प्रेमूय बरयला आनी एक ग्रंथ प्रेमूय बरयला. ह्या दोनूय विशीं सांगात न्ही. क्रिडा प्रेमी म्हणजे स्पोर्ट्स हातूंत क्रिकेट आनी फुटबॉल हातूंत चड भाऊ हें केला आनी क्रिकेटच्या हातूंत भाऊन खूब जाणांक मदत बी केल्या क्रिकेटांका. हांवें तें बरयलां म्हाज्या पुस्तकान कोणाक तांणी कशें मदत केल्या ती. फॉर एग्जाम्पल सोलकर, एकनाथ सोलकर हो हातूंतल्यान आयिल्लो, खूब गरीब परिस्थितींतल्यान आयिल्लो. ताका भाऊन हें करून वयर काडलो ताका. तो म्हणजे भाऊक ताजो खेळ आवडलेलो आनी भाऊक दिशिल्लें की हो बरो जातलो अशें जेन्ना भाऊक कळटालें ह्या मनशाक ह्या भुरग्याक हें करपाक जाय आनी ताका लागून भाऊन ताका हेल्प करून वयर काडिल्लो. आनी अशें खूब जाणांक भाऊन जाका हें केलां, सपोर्ट केला अशें क्रिकेटान हें करपी, इंट्रस्ट दाखोवपी अशें. दुसरें म्हणजे फुटबॉल लोकांक आवडटा म्हणून भाऊन एक बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी केल्ली, ती प्रदान केली हाज्या खातीर गोवा स्पोर्ट्स आय मीन फुटबॉल हाच्या खातीर ती केल्या भाऊन. ग्रंथप्रेम भाऊक आवड भयंकर वाचनाची आनी इतल्या तरेची पुस्तकां घरान सगळ्या विशयाचेर हें म्हण तूं अध्यात्म आनी कितें कोणाची व्यक्तीची चित्रां अशी सगळे तरेचे ग्रंथ भाऊ कडेन आशिल्ले. आनी सगळ्यान सामको आवडीचो ग्रंथ म्हणजे भाऊचे गीता भाऊ आसतालो आनी ताच्या प्रमाणे तांचें हें आसतालें वागणें तें
गीतेक भयंकर महत्व दितालो भाऊ. गीता, भगवद्गीता भगवद्गीतेक सामकें म्हत्व येता. महत्वाचे. थंयच्यान आमी येवया जो लास्ट चॅप्टर तुमी बरयला आनी जो वाचतकीर म्हाकाय भरून आयलें आनी तें म्हळ्यार भाऊ गेलो तो दीस. आनी म्हाका दिसता अख्खें गोंय रडलें. तुमी तातूंत बरयला की सुता पुनवेचो दीस, पूण अख्खें गोंय विसरलें की त्या दीस सुता पुनव आशिल्ली म्हणून. तुमकां त्या दिसाची याद कितें आसा? ते दिसा कितें जालें, आमकां जेन्ना भाऊ हांगा खेळटालो टेबल टेनीस खेळपाक गेल्लो, आनी इतलेंच न्ही, भाऊन त्या दिसा ताजी फकाणां सुद्दां केल्या. म्हाका दिसता तो विवेक आंगले अशें म्हाका दिसता. म्हाका विवेकान सांगिल्ली खबरी की खेळटालो ताजे बरोबर, आनी अचानक विवेकान कितें म्हणलें की भाऊ आपल्याक ते खंयचे तरी हाका म्हाका कप दिवना भाऊ, म्हाका मेळूना. आनी तुका दिवना म्हणटकच टेबला वयलो कप काडला आनी ताका दिलो, हो घे तुका तो कप, अशी फकाणां सुद्दां केली ताजेर. आनी अचानक भाऊच्या छातीन कळ आयली आनी ते कांय उलोवना असो पटकन घरा आयलो आनी आईक सांगलें आपल्याक बरें दिसना म्हणून. आनी ताका कळ्ळें कितें तें आपल्याक. आनी ताणें डॉक्टर आल्मेद म्हणून म्हाका दिसता तो कार्डियोलॉजिस्ट, ताका आफय म्हूण सांगलें भाऊन. आनी ताका आफोवपा धाडलो. तो आयलो आनी ताणें सांगलें की मागीर इतल्यान मागीर ताईक कळयलें. ताई परवरी आशिल्ली. ताईक कळयल्या बरोबर ताई ताबडतोब आयली आनी तिणें सगळे ते गोवा मॅडिकलचे सगळे डॉक्टर आयले घरा आनी तांणी तपासलें, म्हणजे टीम ऑफ द डॉक्टर सगळे आयले. आनी ताणें मागीर म्हणलें की भाऊक आतांच व्हरया म्हणून. आनी ताणें कितें टायम वेस्ट करपाक ना म्हणून भाऊक जनरल वॉर्डानूच घालें. ताका टायम वेस्ट करपाचो नाशिल्लो. आनी ते आजूबाजूक सगळे गरीब लोक पेशंट आशिल्ले. ते म्हणपा लागले भाऊक, ते डॉक्टरांक, थोडे डॉक्टर तांकां पळयताले न्ही, ते म्हणपा लागले कितें जाणा, तुमी आमकां पळोवं नाका, तुमी भाऊकूच पळया, आमचो देव तो, आमकां जाय, तुमी ताजेर लक्ष दिया, हें त्या लोकांनी म्हणलें, गरीब लोकांनी. आनी मागीर पण भाऊक चड वेळ जाल्यार एकदम मासीव एटॅक आशिल्लो तो. आमी आशिल्ली तेन्ना, आई हांव आशिल्लें आनी ताई आशिल्ली भाऊच्या बऱ्यान, बाकी सगळी मुंबय आशिल्ली. आनी सिद्धार्थ अमेरिकेक वचपाक भायर सरिल्लो, तो बॉम्बे आशिल्लो, पण मागीर ताका कळ्ळ्या बरोबर तो दुसरे दिसा गोंय आयलो. आनी आमी आशिल्ली, पण भाऊक एकदम मासीव एटॅक आयलो आनी जालें ना. आनी वतना वतना भाऊन एक म्हणलें, शिवशंभू. भाऊच्या तोंडांतल्यान हे शब्द आयले. अशें रेअर जाता अशें कोण वचच्या वेळार कोण अशें म्हणिना, म्हणजे येत ना कोणाक देवा न्ही. म्हणजे आमकां तें जालें आनी आमकां सामको शॉक, म्हणल्यार इतलो जबरदस्त शॉक बसलो आमकां तेन्ना. आनी इट वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड अशें जातलें म्हणजे. आनी भाऊ इतलो काय हें नाशिल्लें न्ही, जस्ट 62, म्हणजे कांयच न्ही हें. तर आनी अशा वेळार थंय जालें आनी आमकां भयंकर हें जालें, शॉक जालो आमकां. भाऊ बाकीची गजाली मुद्दम पुस्तकां भितर वाचतात. हांव खूब आहात गजाली अश्यो ज्यो आमी उलोवपाक शकतात, पण हांव त्यो पुस्तक वाचपा खातीर दवरता. पण एक गजाल जी तुमी बरयल्या ती म्हळ्यार जॅक सिकेरांचें रिएक्शन भाऊ वतगीर, ताजेर सांगचें. हय, ताणें म्हणलां की इट वील टेक अनादर 500 years तर अनादर बांदोडकर टू अरायव्ह, हे शब्द त्याचे आसात. आनी ते तुमकां अजून याद आसा. याद आसा. आनी एक गजाल जी आसा की हांव इंट्रस्टींग सांगलें की सुरवात माडगुळकरान करता. पुस्तकाच्या अखेरेक तुमी आपणे बरयिल्ली कविता हें केल्या आनी व्हेरी इंट्रस्टींग. हांव वाचून दाखयता एकच कडवें, कारण म्हाका ताजेर तुमकां विचारपाक जाय. तुमी बरयला की, आनी नांव आसा कवितेचें उणीव म्हणून. तुम्ही म्हणा की भाऊ, तुम्ही गेलात हे जग सोडून तेव्हापासून तुम्ही निर्माण केलेलं नंदनवन गेलंय उद्ध्वस्त होऊन. स्वतःच्या हाताने तुम्ही लावलेलं प्रामाणिकपणाचं सत्याचं रूप उखडून कुणा करंट्याने दिलंय तिथे लावून भ्रष्टाचाराचं रोपटं. हा हा म्हणता ह्या रोपट्याचा विषवृक्ष फोफावत चाललाय. अशी तुमची कविता सुरू होता. कितें दिसता तें गोंय आनी आयचें गोंय? तेच अशें, म्हणजे कितलोसोच बदल जाला न्ही. 2011 बरयल्या ही कविता तुम्ही. हय, तेन्ना भाऊची जन्मशताब्दी आशिल्ली, हय, त्या निमतान बरयल्या ती. पण कितलेशेच बदल जालो न्ही, ते काळ आनी आतां काळ. हे म्हणजे त्या वेळार जो भ्रष्टाचाराचें नांवूच नाशिल्लें तेन्ना, आनी आतां हें अशें घडटा. म्हणजे ताका लागून हांवें म्हणलें तें कितें सामकें एकदम बदल जाला गोंयांत, सामकोच बदल जाला. ह्या खातीर म्हाका दिसलें कितें आतां भाऊची खरी गरज आशिल्ली आतां, अशें दिसपाक लागलें. भाऊची गरज सतत आशिल्ली, सतत आशिल्ली. कारण तुम्ही जशी तुमची कवितेची एंडय केला की भाऊ तुम्ही का निघून गेलात का म्हणून. म्हणजे तुमची खरी आतां गरज आशिल्ली अशें. हय.
राजकारण तेन्नाचें राजकारण आनी आतांचें राजकारण हातूंत भितर तुमकां कितें फरक दिसता? भयंकर फरक आसा, जमीन आसमानाचो फरक म्हणपा जाता अशें. तर भाऊ आशिल्लो जाल्यार आनी खूब अश्यो योजना जातल्यो आशिल्ल्यो, आनीक डेव्हलपमेंट जातलें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. आनी जें आतां कितें घडटा तें घडचें ना, जें कितें वायट घडटा तें घडचें नाशिल्लें अशें म्हाका दिसता. भाऊ आशिल्लो जाल्यार खूब कंट्रोलान येतलें आशिल्लें सगळें. एक म्हाका मुद्दम कुतूहल आसा आनीक ते इतल्याच कारणाची कारण पयलो मुख्यमंत्री किंवा पयलो प्रधानमंत्री हांचेर खूब मोठी जबाबदारी आसता. ती बुनियाद घालप राज्याच्या भविश्याची आनी फुडली दिशा कशी आसतली हाजी. म्हणून जेन्ना आमी म्हणटात की भाऊ आनी बहुजन समाज, तेन्ना ती गजाल समजून घेवन त्या दिशेन पावलां मारप, हें व्हडपण, ही दूरदृश्टी, हें विजन, आनी त्याच बरोबर ते विजनाक अल्टिमेटली बॅक करपाक एडमिनिस्ट्रेशन चलोवप. जनरली राज्याचें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाची जबाबदारी कोणाकच नाशिल्ली तेन्ना, आनी पयलो मुख्यमंत्री म्हणटकीर असो कांय प्रेसिडन्सूय नाशिल्लो. हो जो एडमिनिस्ट्रेटीव भार आसा तो भाऊन कसो पेल्लो असो दिसता तुमकां, आनी खंयच्यान आयलें तें? ते खरें म्हणल्यार भाऊ पॉलिटिक्सान म्हणजे नवीनच आशिल्लो हय. खरो. आनी पण कशें कदाचित कळ्ळां आसता तेजें कितें कमतरता आशिल्ली ते भाऊन पळयलां न्ही. गांवान भोंवतालो, हें पळयतालो, ते तांचे शिक्षणाचें हें ना कांय ना ते पयलीं पळय भाऊन. अरे कांयच हें ना, लोकांक कळपाक जाय हें तें म्हणून चड करून भाऊ कशें दिसलें, गांवांनी भोंवल्या नंतर कळ्ळें खूब गरज आसा हें करपाची. पयली गोश्ट भाऊन केली शिक्षण हें करपाची, बरोबर. शिक्षणाचो प्रसार सामकें. सगळ्या गांवान आनी फुकट तांकां सगळ्यांक दिलें. सामकें. भयंकर तांकां सगळें दिली, मदत केली, खूब शाळां केल्या. ते हांवें एक आतर बरयलां, बरयलां, अयशीं हय, शाळा हय. तशें म्हणून हांव केलें. म्हणटा की हांव सगळी गजाली विचारना, कारण म्हाका लोकांनी पुस्तक वाचिल्ली जाय म्हणून. लास्ट म्हजो प्रश्न एकच आनीक हो हांव मुद्दम इतल्याच खातीर विचारता कारण लोकांच्या दृश्टींतल्यान हो सिग्निफिकंट प्रश्न. मोगो पक्ष तेन्नाचो आनी आतांचो, आयची परिस्थिती पळयल्यार खेद जाता? अजून म्हाका दिसता खुबशे आतां नवीन कोण तरी अशें पळोवपाक जाय की खरें प्रामाणीकपणान काम करपी, म्हणजे एमजी योग्य अशे कॅन्डिडेट सोदपाक जाय. खरें म्हणजे जर आमी करतली, रिवायव करतली जर एमजी पार्टी, जाल्यार अशे कॅन्डिडेट सोदपाक जाय की खरें मना पासून ते काम करपी कार्यकर्ते अशे आसून ते जावं शकता, अजून रिवायव जावंक शकता अशें. तुमकां अजून दिसता की मोगो रिवायव जावपाक शकता? पण ताका वेळ लागतलो, अशें इतलें सादें सोंपें काम ना तें अशें दिसता. पण तुमकां रिवायव जावपाक शकता अशें दिसता? तुम्ही म्हणटात की फक्त योग्य मनीस जाय. हय, तशें हें काम करपाक जाय न्ही त्या खातीर. तशी जर मनीस मेळ्ळ्यार तुमी म्हणटात की अजून पक्षाक एक भवितव्य तयार जावपाक शकता. काम आसा, वेळ लागतलो, हय, पण जावपाक शकता. जावपाक शकता, ना अशें न्ही, पण ताका खूब वेळ लागतलो, इतलें बी खरें. इतलेंय खरें. हांव ह्या हाजेर थांबता. ऑन दीस नोट हांव थांबता. आनी उलोवपा सारकें खूब आसा. ही मुलाखत 2 वरां 3 वरां सुद्दां जावपाक शकता, पूण म्हजो वेळ हांगा सोंपला म्हणून हांव थांबता. आनी दुसरी गजाल, सगळेंच जर आमी उलयले जाल्यार तुमी पुस्तक वाच्चें नात. सो हें पुस्तक वाचचें प्रत्येकान, प्रत्येक गोंयकारान अशी म्हाका दिसता. आनीक इतलीच मागणी करून हांव थांबता. ज्योतिताई, तुमी आयली, इतली दिलखुलासपणान उलयली, मनमेकळेपणान पुस्तकय बरयलां, सो थँक्स अ लॉट. आनीक एक गजाल की हें बाकीच्याय भाशांनी येवचें अशें म्हाका तरी प्रामाणीकपणान दिसता, आनी ती एक वाटचाल आतां सुरू जावची इतलेंच मागता आनी थांबता. देव बरें करूं. थँक्यू.